Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आणि आम्ही डिस्कस केलं लॉंग टर्म प्रपोजल्स अँड शॉर्ट टर्म प्रपोजल्स. सो शॉर्ट टर्म प्रपोजल मिनिस्टरान सांगिल्ले भाशेन ही नोज हाव टू रिजॉल्व इट बाय 31st March. लॉंग टर्म प्रपोजल व्हडले आमचे अंडरग्राउंड केबलिंग ऑफ 33 kV. आतां एक एस्टिमेट आहे सांजद्यार कितलींशीं वर्सां केन्नाच मेजर प्रपोजल जावना तेणें ताबडतोब दिल्याक अरावंड 3 crore प्रोजेक्ट आनी तेजेर सांजद्या एरियाल the village always used to face the power problems will be resolved and they will see the better network of distribution. वेली पंचायतीन एक वेली मतदारसंघात सगळी 7 पंचायतचे आमी एक सेशन दवरलें. आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आशिल्लो आनी जे इशू फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 3.5 hours हे आख्खे मतदारसंघाचे पंचायत आनी सरपंचा वांगडा बसून इशू सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न करता. ऑनरेबल मिनिस्टर एंड आय विल पर्सनली फॉलो अप. जे बारीक इशू चडशे आसा पण खंय तरी आसा जाल्यार वी विल सॉर्टल इट अशें आश्वासन दिलां. एंड आय एम कॉन्फिडंट विथ माय पीपल and my monitoring and along with the monitoring of honorable minister we will be able to solve all the problems. इश्यू कितें मेजर इश्यू कितें आसा? मेजर इशू म्हणजे म्हाज्या अंदाजान स्ट्रीट लायट जो गोंय बरो आसा तो हांवें ऑलरेडी लोकांक सांगला की आमी सेटल करतले. दुसरी इशू जे ट्रान्सफॉर्मर आनी कितें जाय थोडे वायरी सॅगिंग जाता. सगळ्याचो डिमांड आसा की अंडरग्राउंड केबलिंग करचें. सो आमी ऑलरेडी हांव आमच्या मिनिस्टराकूय सांगतलो की CMाक सांगचें कितें म्हजे प्रपोजल गेल्ले आसा बिफोर फायनान्शियल अप्रुवल्स उरलेले आहा. हांव CMाक रिक्वेस्ट करतलो की एटलीस्ट 33 kV आनी 11 kV अंडरग्राउंड जावचे. LT डोमेस्टीक लायनी न्ही पूण 33 kV आनी 11 kV करपाचे. 1912 आमकां स्ट्रीमलायन करपाक जाय. सो 1912 जेन्ना फोन मारता आमी रिकॉर्ड करता खंय प्रॉब्लम आसा आनी एक मॉनिटरींग टीम आसा की पोतून हिंगा प्रॉब्लम जाता. सो वी गो बॅक एंड टू सी वाय हॅपनिंग हांगा कित्याक जाता आनी वील ट्राय टू फायंड सोल्युशन. सो लोकांनी 1912 चे फोन करून कंप्लेनी करचे जशे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आसा.